पर्तगाळ मठांत अंदू 5 दिसांचो गणपती। पर्तगाळ मठाच्या स्वामीन ह्या वर्सा मठांत रावन चातुर्मास पाळिल्ल्यान मठांत 5 दीस गणपती दवरला। स्वामीच्या हातान गणपतीच्यो आरती पळोवंक मठाचे अनुयायी मोठ्या प्रमाणात मठांतले चवथीक येतात। पर्तगाळ जिवोत्तम मठांतली चवथ। गुरुस्वामीने ह्या गणपतीची पुजा केल्या प्रथमच पळयता आनी ती इतली हें आशिल्ली की तेजस्वी आनी ओजस्वी आनी म्हाका दिसलें की हो आयुश्यांतलो इतको सुंदर क्षण पवित्र क्षण। ह्याच वर्सांत 42 वर्सांत स्वामी पर्तगाळ चातुर्मासा रावल्यात आनी जी स्वामी चातुर्मासा वतात थंय ते गणपती उत्सव आसता। म्हणजे म्हजें स्मरणां तरी हांव फक्त पळयता की स्वाम्यांनी गणपतीची आरती केल्ली ती अशें गुरुस्वाम्यांनी हय म्हाका यादच ना अजून। नाल्यार तो पुजक करतालो अर्चक। पयलीं हांगा 1.5 दीस आसतालो स्वामी नाल्यार 1.5 दीस आसतालो। स्वामी असं म्हणून 5 दीस। 5 दीस। थर्माकोल आनी प्लास्टीक वापरून बाजारांत सजावटीचें सामान घे म्हूण मेळटा। रंगाची सजावट लायटीचेर दिसताय बरी, मात गणपती घरा गेलो काय हेंच सजावटीचें सामान प्रदुशणाक कारण जावन उरता। ह्या प्रॉब्लेमाचेर उपाय म्हूण कळंगूटचे सर्वेश तुयेंकार आनी कुंकळ्ळेचे अभिजीत कुंकळकारान इको फ्रेंडली सजावटीचो कन्सेप्ट हाडला। मेरी सहायता करो। नंदी, शिवगणों, घेर लो इस दुष्ट राक्षस को। अरे मूर्ख 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 मूर्ख, मैं भस्मासुर हूँ। हांव कलांगूटचो युवक सर्वेश गणेश तुयेंकार खोबरावाडो। आमी ह्या वर्सा गणेश सजावट इको फ्रेंडली बेजाचेर केल्लेली आसा आनी ही सजावट करपाक आमी माडा पासून तयार केलेले राजू, सूम हे सगळ्यो वस्तू यूज करून आमी ही सजावट केलेली आसा। आनी म्हाका अशें दिसता की लोकांनी ह्या फुडें अशीच ही इको फ्रेंडली थीम यूज करपाची की पेंट बीन सगळे थर्मोकोल बीन सगळे पोल्युशन हे सगळे इरेडिकेट करूंक जाय, फक्त इको फ्रेंडलीचेरूच बेस करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।